भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया दर्या गाये विशीं. हे शिवराक प्राणी दर्यांत मेळटात. ते नुस्तें न्हय. वेस्ट इंडियन मनाटी, ॲमेझॉन मनाटी, आफ्रिकन मनाटी, डुगोंग आनी नश्ट जाल्ली स्टेलर्स सी काव ह्यो तांच्यो जाती. मनाटी 60 वर्सां मेरेन जगता. तिची लांबाय 4 मिटरां मेरेन. वजन 400 ते 600 किल. शेपटीगोल डुगोंग 70 वर्सां मेरेन जगता. ताची लांबाय 3 मिटर. वजन 450 किल. शेपटी डॉल्फिना सारकी 2 भागांनी आसता. तर नश्ट जाल्ली स्टेलर्स सी काव ही 9 मिटरां मेरेन लांब आशिल्ली. ती 80 ते 90 वर्सां जगताली. वजन सादारण 10 टन. शेपटी रुंद आनी व्हडली. स्टेलर्स सी काव हिचो सोद 1741 वर्सां लागलो आनी ती 1768 वर्सां नश्ट जाली. म्हणल्यार मनशांनी ही जात 27 वर्सां भितर पुराय काबार केली. हे प्राणी उथळ जाग्यांचेर दर्यांत तण आसता थंय रावतात. तण, शेळो, वनस्पती खातात. कुडीच्या 10% अन्न ते एका दिसांत खातात. मादी 1 ते 2 वर्सां पिलांचो सांबाळ करता. तांकां पेवप, स्वास घेवप, अन्न सोदप शिकयता. दर्या गाय खूब शांत, संथ, मनशाचेर हल्लो करिना. पूण तिका उमळशीक खूब. ल्हवूच ती व्हडी दर्यांत पेंवपी मनशाक पळोवपाक येता. चडशी एकटी वा ल्हान कुटुंबांत रावता. दर्या गायेक दर्यांतले सज्जन राकेश म्हणटात. व्हड शार्क, किलर व्हेल आनी व्हडली मानगी हे तांचे दुस्मान. पूण सगळ्यांत भिरांकूळ दुस्मान हो मनीस. दर्या गायेक समुद्रांतलो माळी म्हणटात. ती तण चड वाडपाक दिना. ते निरोगी दवरता. जैव विविधताय वाडयता. ताका लागून नुस्त्यांक, कुल्ल्यांक आनी ल्हान सागरी जिवांक रावपाची सुवात मेळूंक मजत जाता. दर्यांतलें तण कार्बन सांठोवन दवरता. देखून हवामान बदलाचो परिणाम उणो करपाक अप्रत्यक्ष मदत जाता. दर्या गाय दर 3 ते 5 मिनटांनी वयर येवन स्वास घेता. गरज पडल्यार 20 मिनटां पासून ती उदकांत रावता. तांचे दांत झडतात आनी मागीर नवे येतात. मेंदू खूब ल्हान, मात याद बरी उरता. दर्या गाय आनी हतयांचे उदकांती वेळार नातें आशिल्लें अशें शास्त्रज्ञांचें मत. आदल्या काळांत ह्या प्राण्याक जलपरी मानताले. तांचेर साबार काणयोय आसात. तर अशी ही दर्यांतली गाय. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.